प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवोर वोड 9 ते 15 पर्यंत 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तर हांव तुमकां सांगता, काय संवसारी पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती उंतरून वयतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटी. म्हणटोच जर हे संवसारी गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खऱ्यो सोल गिरेस्तकाय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो? देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्या नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां? खंयच्याच चाकरान दोगा दुन्याच्यो बराबर चाकऱ्यो करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायाची गुलाम जावं नजो. जेजूच्यो कांय सांगण्यो हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायक लोबदलेले फारिसेव ताचे मस्कोऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदता ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें मोन लेखतात ते देवा मुखार कंटाळो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान वाचता, जेजू आयज आमकां कसली शिकवण दिता. तो म्हणटा, गिरेस्तकाय आनी देवाचें राज बरोबर येना, जायना. आमच्यान दोनयांची सेवा करूंक जायना, एक तर गिरेस्तकायची आनी एक सर्गीच्या राजाची. तो म्हणटा, जेन्ना तुमी दोन धोनी तुमच्या जिवितांत दवरतात, हाचो अर्थ कितें भाव भयणींनो? दोनी धरपाचें म्हणजे वय आमी मिसाक वेता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी आमचो तेर्स कोत्ता, आमी आमचें पवित्र पुस्तक वाचता, आमी सगळें कोत्ता. जें धर्म सांगता तें आमी कोत्ता. आमी आमच्या इगोर्जेक पयशे घालता, भिकाऱ्यांक कितें घालता, आमी सगळें बरें कोत्ता. नोवेनां कोत्ता, मिसाक वेता, जें आमकां सांगलां तें कोत्ता. पूण भाव भयणींनो, जेन्ना आमी तेंचें केल्या उपरांत तेन्ना आमची चोत्राय कित्याचेर आहा? आमच्या पयशांचेर. सदांच आमची चोत्राय पयशांचेर आसची ना. आमच्या घराचेर, आमच्या गाडयेचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या घरकाराचेर, आमच्या पत्नीचेर, आमच्या कामाचेर कितल्यो वस्तू आहात जी आमी तांकां धोनी केल्या आमच्या जिवितांत. हाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हाका तुमचो पयलो कोत्तात जिवितांत, म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरतात, तेन्ना तुमची चोत्राय दुसऱ्या वस्तूचेर वचना. हांव म्हणना, जेजू म्हणना की तुमी फकत मागणी करूंक जाय, इगोर्जेक वचूंक जाय, देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी फकत देवाचें उतर घेवन तुमी दीस रात बसूंक जाय. तो तें म्हणना. आमकां जाय आमची फामील, आमचें काम जाय, आमची गाडी जाय, आमचो मोबायल जाय, आमचें दुडू जाय, सगळें जाय आमकां. पूण आमची चोत्राय म्हणल्यार ते भाशेन आमचें मन, आमचें काळीज खंयसर आसा? खरें आमी धन कोत्ता हो संबंद आसा आमचो जेजू बरोबर. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी आहा तेन्ना आमी तेज्या उतरा प्रमाणें चलता. तेजें उतर आमच्या काळजान आसा, आमच्या मनान आसा, आमच्या तोंडाचेर आसा, तें उतर आमी कोत्ता. आतां जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता आमच्या फामिलीन, आमच्या कामा वयर, तेन्ना आमची चोत्राय, आमचो कितें म्हणटा तो जो फोकस आसा तो फकत जेजूचेर आसतलो. आनी जेजू आनी पवित्र आत्मो आतां आमकां त्या राजान जें आमी कोत्ता ताका वाखाणणी दिवंक पावतले. भाव भयणींनो, आयज जेजू म्हणटा, आमच्यान दोगां हाची म्हणटात ते भाशेन मास्टराची ओर धोनयांची सेवा करूंक जायना.
आमी जेन्ना एकल्याक सेवा कोत्तेले दुसऱ्याक आमी पाट घालतले ताका आमी पाट दिना जाल्यार ताका चोत्राय दरीत जाल्यार ह्या दुनयांक आमी पाट घालतले कित्याक भाव भयणीनो देवान आमकां अशी रोचल्या की आमच्यान फकत एका दोनयाची सेवा करूंक जाता. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना जेजून सांगलां आमकां आपल्या उतरान तुमी देवाचो मोग तुमच्या काळजान आख्या काळजान आख्या मनान तुमचे शक्तीन सगळ्या तुज्या बळान तुवें देवाचो मोग करूंक जाय हाचो अर्थ कितें जें देवान आपल्या उतरान सांगलां आमकां तें करूंक जाय जाल्यार आमच्यान दुनयाची सेवा करूंक जायना फकत देवाच्या उतराची सेवा करूंक जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर करूंक पावता पूण संवसाराचें जिवीत संवसाराचो लोक जे पयशे आसात दुडू आसात हे सगळें जे आमकां संवसार दाखयता ते मोडल्यान येता तेन्ना आमी कितें करता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय हो आमी ह्या संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चलता. सान पावलू जेन्ना रोमकारांक चीट बरयता 12:20 कितें म्हणटा तो म्हणटा तुम्ही या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलो नाकात तुम्ही या संवसाराच्या नेमाप्रमाणे चलू नाकात पूण तुमच्या मनाची नोंदणी करात कितें तें देवाक जाय तें कितें जावन आसा देवाची खोशी आनी भाव भयणीनो देवाची खोशी जावन आसा की आमी फकत ताका आमचो धोनी केल्लो. पूण भाव भयणीनो कितें घडटा जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा संवसाराचो लोक जो देवाक ओळखना देवाचें उतर ती केन्ना आयकना तांकां कसलीच देवाच्या उतराची सजमणी ना आतां कितें करता संवसाराचो लोक तो धर्म करता आपलो आयताराचो वेता दिसपट्टो वेता इगोर्जेक वेता हें करता तें करता पूण खरें म्हणल्यार तांचें काळीज कितें आसा ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर. आनी जेन्ना आमी आमचो धर्म करता सगलो लोक म्हणटा वय तो मिसाक वेता तो इगोर्जेक वेता पूण खरें म्हणल्यार तो धन करता ताजो संबंद खरेंच देवाशी घट आसा ताजें जिवीत ताजें उलोवप ताच्यो कोन्यो ताजो स्वभाव जेजू सारको आसा. आयज भाव भयणीनो हें जें उतर आमकां जेजू सांगता एकदम कोडू थोड्यांक लागतलें थोडो लोक म्हणटलो तूं आमकां सांगी नाका आमी इगोर्जेक वेता आमी मागणें करता आमी सगळें बरें करता पूण जेजू आयज आमकां एक बरी खबर दिता आनी एके वाटेन कोडी खबर दिता. तो म्हणटा जेन्ना तो जाता आमचो दोनी आमच्यान सगळें जें आमचें दुसरें आसा तें आमच्या जिवितान बरें जातलें कित्याक जेन्ना देव आसा आमच्या सगळ्या जिवितान आमच्या सगळ्या कोन्यांनी आमचे जेन्ना आमी कितें थारायता आमच्या जिवितान करपाक आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच भाव भयणीनो पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आहा त्या उतरा प्रमाणे आमी करता. आतां आमी जें कोन्यो करता जें आमी फळां दिता तोताच तसलीं फळां दिता आतां दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी पावता. हातूंत भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी चलता पयशे दुडू गाडयो सगळ्यो ज्यो वस्तू ह्यो संवसार दिता आनी आमच्यान आतां खरेंच जेजूचे फाटलावदार जावंक जायना आनी आमच्यान जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी एकलोच सोमी आनी धोनी करूंक जायना. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां हें उतर आमच्या काळजान धरून हें उतर आमच्या काळजान मनान तोंडार आमच्या जिवितान धरून हेच जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हणून करूंक ताका आमचो एकलोच धोनी करूंक आनी बाकीचे सगळ्यो वस्तू आमचे कडेन येतल्यो कित्याक जेजू म्हणटा मातवाचो 26:33 म्हणटा जेन्ना आमी ताच्या राजा मदें आसा ताजें राज आमी चलयता ताच्या राजा प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे चलता सगळ्यो वस्तू आमकां तो दितलो. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया जेजूक आमचो एकलोच धोनी म्हूण आमी मानून घेवया ताच्या उतरा प्रमाणे चलोया आनी आमी जाणो की देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. तो आयज आमकां सांगता तुम्ही 2 धोनी 3 धोनी 4 धोनी तुमच्या जिवितान करी नाकात फकत एक धोनी हांव तुमचो धोनी जावनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात आनी खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां व्हडलां खुर्सार आपल्या मरणा वरवीं आनी पुनरुज्जीवन वरवीं आतां तें जिवीत आमी सारुया आनी खरेंच जेजूचे फाटलावदार म्हणून जेजूचे शीश जावन आमी आतां दुसऱ्यांक हे शीश करपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदराक जेजूची कृपा आमच्या सगळ्यांच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव